नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गुन्हेगारी आमदार मिकीची ख्यास्त माफ करूंक मंत्रिमंडळान पास केली फायल धाडली राज्यपालाक। एक्टिविस्टांचो मिकीक माफी दिवपाक विरोध। लोकांचो राष्ट्रपती मिसाइल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पंचतत्वान विलीन। सरकारी मान सन्मानान राजकीय मानेस्ता सहित हजारांनी लोकांचे हजेरेन रामेश्वरमान निमणे संस्कार। मोपाचो हुस्को नाका, जून 2016 मेरेन काम सुरू। कन्सल्टंटाचे काम सोपत आयला, तपास जातलोच। चिपी विमानतळाचोय हुस्को ना, मुख्यमंत्री म्हणटात चिपीचोच चल्ला फेरविचार। मुख्यमंत्री म्हणटात जायका केशीचे तपासान राजकीय हस्तक्षेप जावचो ना, मात पैसे कोणे खाल्ल्यात सोडचे ना। मदी राजकारण नाका, तपास अधिकारी बदलपाचो विषय विधानसभेत। मुंबई बॉम्बस्फोटाचो आरोपी याकूब मेमनाक वाडदिसाक दिली फाशी। फातोड मेरेन फाशी रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टा मुखार यत्न, निमणे अपेस। नागपूर मुंबई अलर्ट। आणि मावळिंग्या नेस्लेचे 350 कंत्राटी कामगार सेटलमेंटाक तयार नात। स्वता काम सोडात म्हूण लेखी अट मान्य ना। फॅक्टरी चालू जाल्यार परत घेवपाचे जाय उतर। खबर विस्तारान। गुन्हेगारी आमदार मिकी पाशेकोक बीजेपी सरकाराच्या मंत्रिमंडळान माफी दिवंक मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळान बुधवारा राती घाईघाईन मिकीच्या माफी याचिकेची फायल पास केली। ही फायल राज्यपालाकडेन धाडल्या। एक्टिविस्टांनी मात मिकीक दया दाखोवची न्ही म्हूण राज्यपालाकडेन मागला। इंजिनियर मारबडे केशीन दोशी मिकी फाटल्या 2 म्हयन्यासावन जेलीन आसा। मिकीच्या पार्डनाची फायल राती पास केल्या म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान प्रुडंटाक सांगले। हांव प्रशासनातले प्रोसिजर्स हांव सांगचो ना। हांव जालें की हांव पयलीं सांगता, ताका आपोवच्या आदीं सांगता। कॅबिनेट हॅज टेकन द डिसिजन। आणि एक MLA कॅथलिक MLA तेणे आज बिशपाक मेळून तुमकां मेळ्ळे परत आता। इट इज एज पर रूल, देयर आफ्टर वी हैव सेंड इट टू गवर्नर। पार्डन आदमी हमेशा के लिए होता है। Pardon to Mickey Pacheco. Happened yesterday. Cabinet मुखार येले बाय सर्क्युलेशन। ते सगळे हे करून झालं। पुणे पावला की ना ते खबर ना म्हाका, पण हायेन सही मारले दिवचे म्हणून। आमदार मिकी पाशेकोन पार्डन ख्यास्त माफी मागल्या ती ह्या गजालीं खातीर। 2002 सावन आपूण आमदार मतदारसंघात कामां करता। मिकीक 3 ल्हान भुरगीं, कादये उपरांत बायल भुरग्यांचे हाल, जाणटेले आवयक आसा दुयेंस, घरांत एकलोच दादलो मनीस, हायपर टेन्शन आनी हाय ब्लड प्रेशराचो दुयेंती। हाचे पयलीं कसलेच आरोप सिद्ध जाल्ले ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान कायदेशीर सल्लो घेवन मिकीची ख्यास्त माफीची फायल राज्यपालाकडेन धाडल्या। सरकारान मिकी पाशेकोक संविधानाच्या 161 कलमा खाला ख्यास्त माफी दिवपाची विनवणी राज्यपालाक केल्या। मात एक्टिविस्टांचो मिकीचे ख्यास्त माफीक विरोध आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। लोकांचो राष्ट्रपती मिसाइल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पंचतत्वान विलीन जालो। पुराय सरकारी मान सन्मानान प्रधानमंत्री आणि रक्षा मंत्र्या सारकेले बाकीचे मंत्र्यांचे हजेरेन रामेश्वरमात डॉक्टर कलामाचे कुडीचेर निमणे संस्कार केले। दनपारा सुमार 11 सुरू जाल्ल्या निमण्या यात्रेक राजकीय सामाजिक मळावेले मानेस धरून हजारांनी लोक साक्षीदार आशिल्लो। Someone who was an educator, someone who was a philosopher, someone who was always having words of wisdom.
मुख्यमंत्री म्हणटा जायका केशीचे तपासान कसलोच राजकीय हस्तक्षेप जावचो ना, मात पैशे कोणे खाल्यात तांचे मेरेन पुलीस पावतलेच. जायका बर्जा लाच केशीचो तपास करपी क्रायम ब्रांचचे इन्स्पेक्टराक बदलपाचे प्रकरण विधानसभेत पावले. प्रकरणाचो तपास अधिकारी म्हूण सरकारान परत एकदा दत्तगुरू सावंताक बुधवारान नेमयार केलो. इतले मजगती जायकाचो आदलो डायरेक्टर ए वाचा सुंदराचे जामिनाचेर शुक्रारा सुनावणी जाता. बाकीच्यांक अटक जाय मेरेन पुलीस वाचा सुंदराची कस्टडी वाडोवन मागतले. क्रायम ब्रांच ताचे आड स्टेटमेंट तयार करता. लुई जायका लाच प्रकरणाचो तपास आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि मंत्री चर्चिला कडल्यान आता जायकाचो आदलो डायरेक्टर वाचा सुंदर आणि ताचो चलो समीर वाचा सुंदराच्या दिशेन पावला. शुक्रारा वाचा सुंदराचो जामीन अर्ज सुनावणे घेता. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला पणजेच्या स्पेशल कोर्टात वाचा सुंदराच्या जामीन याचिकेचेर शुक्रारा सांजे सुनावणी थारल्या. इतले मजगती ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी अधिकारी दत्तगुरू सावंताच्या जाग्यार PI राजेंद्र प्रभुदेसायाक नेमपाच्यो हालचाली राती जाल्ल्यो. मात ताचे वेल्यान बोवाळ जाल्ल्यान दत्तगुरू आमोणकाराकूच तपास अधिकारी म्हूण नेमयार करपाची ऑर्डर बुधवारा राती काडली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण केस इतल्या म्हत्वाच्या पावण्यार पाविल्ली आसतना तपास अधिकारी बदलपाक SP तयार नाशिल्लो. हो विशय विधानसभेतूय पावलो. The Louis Berger case which the government wanted to refer to CBI, they are quite happy with the investigation that is going on, getting call details to pin down that those people were speaking to those people which I was seeing on television, getting other details of people descending from 3 different directions to give money. These are things our Goa police have unearthed. You have to compliment them when they do a good work. But one particular thing I was reading in the papers, in the midst of any investigation, normally no IO is changed. What is the purpose? Is it a genuine purpose or somebody has used some influence should be investigated? सरकार म्हणटा कायदो सगळ्यांक सारको. लुई बर्जर लाच प्रकरणाचे चौकशेन कसलोच राजकीय हस्तक्षेप जावचो ना अशें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिले. भ्रष्टाचार जो भितरलो आसा तो सोदून काडपाचें काम आमचें चलतलें. तातूंत खंयच कॉम्प्रमायज जावचें ना किंवा पॉलिटिकल हस्तक्षेप जावचो ना. जेणे फायन फारीक केला कंपाऊंड करपा खातीर ताणें दोश स्विकारला जाल्यार आमी प्रत्येकान अशा भ्रष्टाचाराक खंय तरी लेसन मेळूंक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी सहकार्य दिवंक जाय आनी कायद्याची प्रक्रिया चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करपाक आमी सहकार्य दिवया इतकें आवाहन करता. जायकाचो आदलो डायरेक्टर ए वाचा सुंदर आणि ताचो चलो समीर वाचा सुंदराची ब्रेस्तारा सकाळी क्रायम ब्रांचीन चौकशी जाली. क्रायम ब्रांचीन परवरे वाचा सुंदराच्या घरात पोलिसांक विदेशी चलन मेळ्ळा. तातूंत जापनीज येनूय आसा. पुलीस ह्या केशीत दोगा मंत्र्यांक सिवरेज प्रकल्पाचो कॉन्ट्राक्ट मेळोवंक दिल्ल्या पैशाचे पुरावे मेळोवंक अमेरिकेंतले विधी खात्याक रोगेटरी लेटर करपाचे आसात. विदेशातल्या कोर्टांतल्यान एखादे डॉक्युमेंट वा पुरावे मेळोवंक वा एखादो साक्षीदार वा आरोपीची जबानी घेवंक विदेशातल्या कायदो वेवस्थे कडेन पुलीस कोर्टा वरवीं अशे तरेचो रोगेटरी पत्रव्यवहार करतात. मात ह्या प्रकरणाचो तपास भायल्या हस्तक्षेपाक लागून तपास वेगळ्या दिशेन वता काय कितें हो प्रस्न उपरासता. बुधवारा राती उसरा IG सुनील गर्गान तपास दत्तगुरू सावंता कडल्यान PI राजेंद्र प्रभुदेसाय कडेन दिवपाचो फतवो काडलो. SPन बोवाळ घालो. प्रकरण खंय गृहमंत्र्या मेरेन पावलें. बोवाळ जाल्ल्यान IGPन इन्स्पेक्टर दत्तगुरू सावंताक परत नेमयार करपाची ऑर्डर वरां भितर काडली. आता तोच ह्या केशीचो तपास अधिकारी म्हूण काम पळयतलो. शुक्रारा पुलीस वाचा सुंदराची कस्टडी वाडोवन मागपाचे आसात. जो मेरेन ह्या प्रकरणातले बाकीचे आरोपी पुलिसेच्या जाळ्यान येनात तो मेरेन वाचा सुंदर जाय म्हूण आर्ग्युमेंट घालपाची पुलीस तयारी करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1993 मुंबई बॉम्बस्फोट माळेचो आरोपी याकूब मेमनाक निमणे ताच्या वाडदिसा फाशी दिली. राष्ट्रपतीन दया अर्ज भायर मारले उपरांत फाशी 14 दीस तरी फुडें धुकलची म्हूण याकुबान फातोडेर मेरेन सुप्रीम कोर्टा मुखार मरण फुडें धुकलपाचो इतिहासीक यत्न केलो. याकुबाक जाय तितल्यो संदी मेळ्ळ्यात म्हूण निमणे सुप्रीम कोर्टान अर्ज भायर मारलो. सकाळी 7 जावन कांय मिनटां आसतना ताका नागपूर जेलीन फासार मारलो. मुंबईक अलर्ट दिला. घेऊया एक विराम.